हरमल समुद्र किनाऱ्यावरची जी गार्बेज असतली ती गार्बेज मदलावाडा हरमल थंयसर डंप केली वयताली आणि त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते हरमल ग्रामपंचायतीचे जे विद्यमान सरपंच आसा डॅनियल डिसोजा सो तांणी घेतलेली। पण एक 2-4 दिसा पयलीं कोणीतरी अज्ञातान त्या गार्बेजीक कोणीतरी आग मारली आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण ह्या भागात किंबहुना एंटायर हरमल गावा खातीर जी स्मेल जी आसा ती पसरलेली आसा आणि सगळ्यांक त्रासदायक जाल्लेली आसा। पंचायत हयसर गार्बेज हाडून उडयता आणि ती डिस्पोज करच्या शिवाय ती जाळटा। हे आज आग बगल्यात तुम्ही आसतल्यात, हे आज आग लागलेला कमीत ते 4 दीस जाल्लेले आहात आणि हेचो आमकां त्रास इतको जाल्लो आसा की आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा। ह्यो गार्बेज जो स्मोक आहा आमच्या अख्ख्या गांवांत पसरलेलो आसा। त्याच बरोबर आमच्या हयसर इस्कॉल आहा, ह्या इस्कॉलाकय त्रास जाता। तसोच ह्यो गार्बेजचो प्रॉब्लम फाल्यां आमकां जळ्या उपरांत पाणयान ह्या जर डिझॉल्व जातलो तोय प्रॉब्लम जातो। त्या खातीर आमी आज सगळे गांवकारी जमलेले आसा आणि हे गार्बेजचो काय पंचायत काय हेचो विलेवाट लायतलो हे आमकां बघूचे आहात। हो आमचो जागो गार्बेजीचो हो देवस्थान हयसर म्हणजे महापुरुषाचो आमचो खूप वर्सां आमकां उगडास ना खूप पयलींच्यान हयसर आसा आणि ह्यो गार्बेजीचा हय जर हाडला गो तर आमकां कोणाक विचारूच्या आदी हय हाडला ह्या मेन हयसर कोणाकच विचारूंक ना हयसर कोणाक खबर हयसर ह्या हाडटा आनी डंप करतात। पोल्युशन सगळ्या गांवांक पसरयला तशेंच तो एनवायरमेंटान वचून अख्ख्या गांवांक प्रॉब्लेम जातलो। आयज आमी आमच्याच गांवचे जमलेले अशें ना, फाल्यां सकाळीं आमकां सगळ्या हरमल गांवाचो सपोर्ट जावो कित्याक तर ह्या गांवाचे जे अशे घडणुके घडटात ते जावचे न्हू। गार्बेज डंप केले म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना, तेंच्यांनी सेपरेट करून ते जे जाग्यार सालिगांव खंय पावोवपाचे आहा थंय पावोवपाचे। हे अशें करून जिविताक आमच्या धोको आहा आणि जेणे करून सगळ्यांचे सारखे हे बरे जावपाक हो गार्बेजचो जो हांगा विशय आहा हो असो जळोवन बिळोवन असो हे करपाचें न्हू, तर तेंच्यांनी ते खंय तरी शिफ्टिंग करपाचें, बऱ्या प्लांटाक दिवपाचें अशें आमी हांगा मागता। जाय कित्याक आमी तर तुमकां गांवांतले भाव तुमकां आमी नाका जाल्यार तुमचो कर आमी कित्याक घेवपाचो हा इतले तुमी आमकां अंडरस्टँड करून घेयनात जाल्यार करतुबा ही कोणें पळय केल्यान तेका केन्नाच देव पासून मोगचिचो ना। मनशाचे सोडून देव सुद्दां तेका हे केन्नाच माफ करचो ना ही हांव तुका सांगून दिता। आनी म्हाका इतलें जालें की हांवें कोणाचेच वायट करिनासतना हे गरजे भायर म्हाका कोण तरी बदनाम करपाक ही सगळी कारस्थानां करता आनी हांवें तेजो शोध लायला की म्हाका ते कोण आग घालपी आहात ते मेवल्यात, पूण तांकां कोणी धाडला आनी करपाक हे करचे लायला तो मनीस म्हाका मेवो पर्यंत हांव ठाम बसचोच ना।